तीस वर्सां पिडेन कष्टतल्या मनशाक आपले पिडे संगी एक कांतोवणी आसली. तीच कांतोवणी जेजून तुका बरो जावं कुशी आसा म्हणटना त्या पिडेस्तान जेजूक सांगली. तो म्हणालो, सायबा, उदक घालयल्ल्या वेळार म्हाका तळ्यान देंवयतलो म्हजो म्हणलो कोणी ना. हांव देंवोंक वेताना आनी एकलो म्हज्यागी पयलो देंवता. जेजून ह्या पिडेस्ताक पळयलें मात्र न्ही, तो जायतो तेंप असले गतीन जियेतालो म्हणून जेजूक समजलें. अशें आमकां सुवार्त सांगता. आयचे सुवार्तेच्या रेटॉरिकांत वा राजावांत हे पिडेस्ताचे पाडतीन कोणी नासली म्हणून स्पश्ट जावच्या वक्ता हो पिडेस्त बरो जाल्ल्या वेळारी हाचे पाडतीन तसो म्हणलो कोणी ना म्हणून कळीत जाता. कित्याक साबाताच्या दिसा तो कसो बरो जालो आनी ताका कोणें बरें केलें म्हणलें सवाल सर्वांक दोस्तालें. आनी हे दिशेन तांकां राग आयलो शिवाय तो बरो जाल्ल्या विशीं तांचे थंय कांय उमेद वा उल्हास दिसलो ना. पिडेस्ताक जेजू मात्र गूण करच्या मुखांत्र आनी पिडेस्त गूण जाले उपरांतय ताका देवाळांत मेळोवन पातकान पडन अशें ताका जागृतकाय सांगून म्हजो म्हणलो आसा म्हूण ताका बगूंक दिलें. शेकी त्या बरो जाल्ल्या मनशान जुदेवासरशीन वचून आपणाक बरो केल्लें जेजून म्हणून सांगच्यांत एक हेम्मे दिसून येता. पिडेंतलो बरो जाल्लो तो आपणा लागीं कोणी येना म्हणलो आतां आपुणूच जुदेवा लागीं गेल्लो तें एक डबल मिरेकल वा दोड तें आश्चर्य म्हणले परी दिसता. आनी एके वाटेन पळयल्यार पिडेस्त गूण जाताना थंयसर व्हड लोकांची केट आसली म्हणून सुवार्तेकार म्हणटा. ते केटींत त्या पिडेस्ताक तासो म्हणलो कोणी नातलो. हे केटीन ती जेजूक पिडेस्त दिसता आनी ताका गूण करता. म्हजी म्हणली कोणी नांत ही दूख आनी गत बारीस बेजारायेची. असल्या मनशाचे गती थंय बिरमोत पावून जेजून ताका पावचे निमाण्या जेवणार जेजून शिसांचे पाय धुल्ले वेळी विचारचे सवाल मोती घाडता. हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू?